वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही आयज कोण वार? आयज सॅटर्डे आसा. सो अशेंच न्ही हांव भितर किचनातलें काम जें आसा पळय न्हू तें करतालें. तर रांदता रांदता न्ही म्हाका एक गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती याद येयली. गोश्ट इन सेन्स एक व्हिडिओ जे आशिल्ले पळय एक दोन क्लीप आशिल्ले म्हाजे कडेन, ते म्हाका न्ही खूब दीस जाले, खूब टायम जालो तुमच्या वांगडा शेअर करपाचे आशिल्ले. सो न्हू ते सदांच आयज फाल्यां अशें करून न्ही लांबायर पडत गेले. आनी फाटल्या दिसांनी तर अशें की म्हाका यादच नाशिल्लें एनिवर्सरी करून न्ही ते हांव विसरूनच गेलें. सो ते व्हिडियोज जे आसा पळय ते शेअर करपाक अशें ना की कंपल्सरी आसा ते व्हिडिओ म्हाका शेअर करपाकच जाय आशिल्ले अशें ना. एक्चुली जालें कितें जाणा सांगपाक म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी न्हू एक 8 दीस पयलीं समथींग आसतलें आमी न्ही बिचार गेल्लीं अशें एक कामा निमित्तानच. आनी त्या दिसांनी हांवें त्या मुमेंटार जो आसा पळय तो व्हिडिओ शूट करूं नाशिल्लो. म्हळ्यार कसो फूल डे व्हिडिओ शूट केल्लो आनी हांवें एंड केल्लो. अकस्मात मागीर काणकोण वचपा पडलें सांजचें लेट अशें. सो आमी काणकोण गेल्लीं तेन्ना न्ही म्हाका न्ही म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे. सबस्क्रायबर इन सेन्स ल्हान बाय ते. सो ते मेळ्ळे आमी थंय गेलेले कडेन. तेणें आमकां पळयलें, आमकां वळखलें ते आनी म्हाज्या फुड्यान आयले. सो ते जेन्ना फुड्यान आयले ते उलयले पळय न्हू ते हांवें कांय शूट करूं ना. तुमकां तर खबरच आसा मोस्टली न्ही म्हाजी संवय अशी की म्हाका न्ही अशें जुप करून कोणी सबस्क्रायबर येयले, कोणी मेळपाक येयले न्ही जाल्यार म्हाका न्ही अशी संवय ना की हां कॅमेरा ऑन केलो, व्हिडिओ शूट केलो, फोटोज काडप. ते म्हाजे कडेन पॉसिबल जायना. हांव कितें करता, हांव प्रिफर करता, पॉसिबल जायना म्हणचे परस न्ही हांव प्रिफर करता की तो लायव्ह मुमेंट जो आसा पळय न्हू तो एन्जॉय करपाचो. म्हळ्यार म्हाका न्ही ते फोटोज काडप हें करप तेच्या परस न्ही म्हाका तो लायव्ह मुमेंट जो आसा पळय तो एन्जॉय करपाक आवडटा. हांव पर्सनली तेंचे कडेन उलयता, तो टायम जो आसा पळय तो तांकां डेडिकेट करून एक 2 मिनटां खातीर कोणी जाप करता. अशें करून आतां खंय गेल्ले कडेन एक 2 मिनटां उलयता, कोण अर्दवर काय रावन उलयना. सो व्हिडिओय काडटले, फोटोय काडटले म्हणून. सो हांव कितें करता, प्रिफर करता की तो जो मुमेंट आसा पळय न्हू तो तसोच लायव्ह जो आसा पळय तो घेवपाचो. सो त्या दिसा कितें जालें, हांवें व्हिडिओ बी कांय शूट करूं नाशिल्लो न्ही. सो ताका लागून मोबायल बीन जो आसा पळय न्हू तसो करून हें नाशिल्लो, हातीनच नाशिल्लो म्हाज्या. सो ते आयले उलयले बीन. मागीर ते म्हणपा लागले कितें आपूण आपल्याली मम्मी आसा थंय फुडें. सो ते तेजे भयण कजना वांगडा येयल्ले ल्हान अशें बाय. सो ते तुमकां मुखार पळोवपाक मेळटलें. सो तूं यो मम्मीक मेळयता, मम्मी आपली मम्मी जी आसा पळय ती बी तुजे व्हिडिओ पळयता, तूं रांदता तें मम्मीक आवडटा अशें म्हण सांगपा लागलें. सो ओके म्हटलें चल. ती थंय मातशी पयलें नाशिल्ली न्हू, मम्मीक मेळपाक गेलें. म्हळ्यार ती लोकल हां काणकोणची तशें. सो तेज्या मम्मीक मेळपाक गेलें. सो मागीर हांव म्हणपा लागलें कितें तेजे तो एक्सायटमेंट आनी तेजी ती एक एनर्जी जी आशिल्ली पळय न्हू इतली हाय लेवलाची. सो तें पळोवन हेणें शूट केलें. म्हाका खबर बीन ना की हो शूट करतालो म्हणून. सो हांव तेज्या वांगडा तेज्या मम्मीक मेळपाक लागलें. तो थोडेसो मुवमेंट जो आसा पळय न्हू तो हेणें शूट केला. सो तो मुवमेंट प्लस न्ही तेणें न्ही म्हाका डान्स करून दाखयलें. इतलें एक्टीव जाणा आनी इतलें एनर्जेटीक ते बाय आशिल्ले ते. सो खूब एक्टीव आनी खूब एनर्जेटीक अशें खूब टायम जो आसा पळय न्हू तो आमी तेज्या वांगडा स्पेंड केलो. म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक 20 मिनटां सुमार तरी मायजूच म्हणल्यार जाता तो तेज्या वांगडा आमी स्पेंड केलो. सो ते 20 मिनटां भितर थोडेशे मुवमेंट जे आसा पळय ते हांवें कॅप्चर केल्ले. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करया. आतां शेअर करपाचें मेन कारण म्हटल्यार ते बाय जे आसा पळय न्हू ते इतले एनर्जेटीक आनी इतले अशे एक्सायटेड आशिल्ले आमकां मेळपाक. सो तो मुवमेंट जो आसा पळय तो म्हाज्या मायंडान न्ही आजुनूय रिपीट जाता. आतां अशें ना की खूब जाण सबस्क्रायबर मेळटात, खूब जाण सांगतात की व्हिडिओ अशें तशें म्हळ्यार तुजे व्हिडिओ आवडटा हे ते खूब कितें सांगता, खूब कितें पॉझिटीव उलयता. बट हे जे बाय आशिल्ले पळय न्हू तेजी एनर्जी जी आसा पळय ती वेगळीच आशिल्ली. सो तेजी ती एनर्जी आनी तेजो तो एक कनेक्शन म्हणटा पळय न्हू तें म्हाज्या मायंडान न्ही आजून आसा. मनान आसा तें आसात बट मायंडान आजून आसा. सो तेजे ते हांवें व्हिडियोज बी जे आसा पळय ते कॅप्चर केले. आनी तेणें म्हाका सांगलें तूं युट्यूबार घाल आं अशें म्हणून आपले व्हिडिओ जे आसा ते. पण तेणें म्हाका डान्स जो करून दाखयले, 2 डान्स तेणें म्हाका करून दाखयल्ले बारीक बारीक अशें. सो ते न्हू व्हिडिओ तेणें म्हाका म्हटलेलें की घाल आं अशें म्हणून. सो खूब दीस जाले म्हाका न्ही ते घालप करप पॉसिबल जालेंच ना. सो आयज म्हटलें एनी हांव ते जे आसा पळय हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें म्हणून. सो ते जे व्हिडिओ आसा पळय न्हू ते हांव हेज्या मुखार कंटिन्यू करता. तुमी पळोवन घेयात. म्हटल्यार कशें खबर आहा एक्चुली अशी सॉंग्स बी घातले न्ही कॉपीरायट्स एंड ऑल येता. बट ते जे प्लेसीर आमी आतां शूट केला पळय न्हू म्हळ्यार जे प्लेसीर तेणें आमकां डान्स करून दाखयला थंय न्ही ते बॅकग्रावंडान भायलो आवाज जो आसा पळय तो चड येता, सॉंग्साचो आवाज कमी येता. मे बी तुमकां ताका लागून मातशें डिस्ट्रॅक्शन जातलें. बट तुमी पळयात ते सॉंग्स
सायडीन धरून तेजी जी एनर्जी, तेजे मुवमेंट जे आसा पळय, तेजें एक्सप्रेशन, तेजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करून पळयात. खरेंच तुमकां बीन ते बाय जे आसा पळय न्हू, व्हिडिओचेर पळोवनूच खूब लायक जातले. जाल्यार तुमी इमॅजीन करपाक शकता, जर तर तुमकां ते व्हिडिओचेर इतले लायक जाले जाल्यार म्हाका लायव्ह तेका मेळून कितले बरें दिसलें आसतलें ते. सो चलात तर ते व्हिडिओ जे आसा जे हांवें कॅप्चर केल्ले पळय न्हू, ते हांव एका मुखार कंटिन्यू पळयता. तुमी पळोवन घेयात आनी कमेंट करून सांगात की ते तुमकां बाय कशें दिसलें आनी तेजे व्हिडिओज आवडले काय ना आवडले ते. सब्सक्राइबर क्रेजी सब्सक्राइबर. कशी घे पाटे. मैडम लीजिए पार्टी करो मस्त ले अभी पार्टी करने का पार्टी बोलो कशी आहे हे 100 दादी अंदर है ना बेटा क्यों ऐसा जाय ग तुका. बोल के गया यूट्यूबर बोल के मुझे वहाँ से लेके आई, मच्छी बेच रही है मम्मी, वहाँ पे हो गए ते एक्साइटेड सारखे. यो म्हण सांगेल ते का आम्ही. एक्साइटमेंट लेवल पे देखलो. हांगे थंय काळका खंय गो हांगे गो. आमगेर की नाही आमग आहे का आहे का. एक्साइटेड सामके. हा ते घेऊन गेल मोबाईल. हा अय राव रे.
फॅमिलियर ते ह्या सॉंगाक. बाय आपयत तुका दी मोबाईल दी चल पयसो लाव. येतो मग येतो म्हणतो हॉलिडे येतो मग बाय. हा होय पळय मग भुरग्यांक व्हरता मागीर